इतलें ग्रेस्त आमच्या सोडवण्याच्या चरित्रांत इतलें मूळ हांवें हें एक दीस संभ्रम म्हळ्यार पावना 8 दीस संभ्रम म्हणजे म्हणून इगर्ज मात आश येता आनी ह्या खातीर ह्या सगळ्या 8 दिसांनी परच्या आयतारांतल्यान सुरू जावन परवा आयतारा म्हणसर जेजूच्या जिवंतपणाच्या विशयांत आमी परत्यान परत्यान आयकतले हांव परत ताच्या उपरांत पेंतेकोस्ता म्हणसर परत आनी परत विविध संगती मुखांतर जेजूचें जिवंतपण अनुभव करूंक इगर्ज मात आमकां आदार दितली. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक जावन 2 इराद्यां पासून पयल्यान कळीत आसा आमच्या सुमेस्तांक आमचो मोगाळ पाप साहेब देवादेन जाला ताचे पासून आमी ह्या मिसा वेळार सासणाचो विशय मागचो. दुसऱ्यान आमकां याजक खंय जावन येवचें आमच्या कुटुंबांत आमकां बरें याजक जायचे बरें धर्मीक जायचे आमकां हर एकल्याक आशा आसा. आनी आज आनी फाल्यां आज तेग तरणाटे मुखार आयल्यात तांचें कुटुंब मुखार आयलां. सोम्याची सेवा करूंक म्हाकाय सोमी आपयता गे आपयता तर जाल्यार हांव तयार आसा म्हणून मुखार आयल्यात हे हांगा आसात. क्रिस्टन सिक्वेरा ओमजूर तावन एकलोच कुटुंबाक एकच भुरगो एस्टन प्रज्वल फजीर पिरगेजसो 2 भुरगीं आनी शारोन फेरार पिरगेजे तावन 2 भुरगीं. हे तेग तरणाटे दवी जावन आमच्या कुटुंबांतलेच आज प्रत्येक जण तांच्या आवय बापाय पासून तांच्या कुटुंबा पासून आमी मागोवंक फावो. जर आमी हर एकली तांचे पासून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता हांव जें तांणी घेतलें मेट तें खंडी जावन पोंताक पावतलें सर्वेस्पर न्हय मात्र तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मुखांतर आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आपणाचे विंचणार आशिर्वाद घालतलो. हे मिसाचें बलिदान भेटयतना त्या देवाच्या हजरपणांत येवंक आमकां फोव केल्ल्याक ताका आमी अर्घ दिवया. ताका मेसवंचें तसलें जिवीत बांदून हाडूंक आमची मोत उजवाडाय म्हणून मागया. बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. खालतेपणी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच सांगवार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kaku ke Sumia kaku ke Krista kaku ke Krista kaku ke Sumia kaku Sumia kaku May magdiwang sergi Alishanti tachais na sari Service puratewa sergi charaya serpedweta Dewa Bapa Ami tuka namaskar करता Ami tuka diwasta Tuja tu वैभवा पासून Ami tuka वाकता Sumya Jesu Krista Bapaच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप खाता आमची काकूट कर तू बापाच्या
उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देव बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया सर आमचे वैयक्तीक तेसावां आनी तशेंच ह्या मिसाची तेसावां बापा मुखार दवरया. देवा समेस्तांच्या बापा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच थाळ्यान तुका बापा म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे झरींत नव्यान जल्मन आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तस्सो थीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बोरो जाल्लो तो थोंटो पेद्रूची आनी जुवांवची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सक्कड विस्मीत जावन सलमांच्या मंटपांत धांवन येवंक सुरू जालो. ते पळयोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, इस्रायेलेच्या मनशांनो, तुमी हाजे विशयांत कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात. आमी आमचे खास पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलोवंक केला काय कितें? अब्राहमाच्या इजाकाच्या जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेन केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर तांकां तुमी नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हणून निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हूण तुमी सांगलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान आनी संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळे म्हणून तुमी सक्कड पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां आनी तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हणून सोमेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिला तें हे परी सिद्धी केले. तुमी तर देवाते पाटी पडटा. तुमची पदकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परात तावन तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रस्सो काळ येसर जेजू सरगार आसूंक जाय. कित्याक मोइजेन सांगला, म्हाका ताणें नेमलेले बरी
तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्विस्पोर देव तुमचे खातीर उपजलतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुम्ही कान दिजे आणि जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाच्या परजे मदलो भायर उडय जाईल. खरेंच सामुएल धर्या प्रवचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशयांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच त्या प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्याची हकदार. कित्याक अब्राहमाक ताणें म्हळें, तुजे संततींतय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जरतल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपले कोटेपण सांडून देवातय परतुंचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सरशी पयलो धाडला. देवाचे उतार हे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. मनीस तुवे ताजो उदास करच्या, विनाशी मनीस किते तुवे ताची पर्वा करच्या. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. वस्त्र आणि रानवट संवसार, अंतराळाची सुकणी आणि उदकांतली मासली, सागराच्या गुंडायेत हेने तेने धांवतात त्यो जिविले गूण. सकलेस ताच्या आदी तुवे केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नावते तुझे आगे प्रेतुमीचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Tisvo aiso somyan kello, sonto sulas terami fambia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सोमी तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी एम्माउस्तावणू पाटी आयलेल्या शिसांनी तवळू वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखता काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगी लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले, संगत सत म्हणून ते आनीकय दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमच्या लागीं कांयपुणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगळ्यार बाजिल्ले मासळेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो त्यो संगती तुमचे संगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलपाचो आनी पातक्यांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करून सर्व परजांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पास्का काळाच्या आठवड्यान आमी आसा. स्वीत वाचपा आमी आयकली आमच्या भावार्थाच्या मुळा विशांत आमकां समजून घेवंक आनी किसड भावार्थांत वाडोवंक आमकां एक आपोवणें थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. अस्त पळयल्या गे एलिफंट टीव्हीर पुणी कितले दांत आसात अस्तेक? हाव मेनी टीथ? हा, 2 धरून गे 2 बैल्यान दाखोवंक मात्र, बैल्यान दाखोवंक 2, 24 दुसरे आसात. 24 आसात, ಒಟ್ಟು 26, 2 बैल्यान दाखोवंक. मागीर चेक करा, पाटींग गेल्या उपरांत गुगलान घालून चेक करा हाऊ मेनी टीथ एलिफंट हॅज. भाऊन आनी भयणीनो, पेरिफरल आनी कोर इश्यूज भायल्यान दिसच्यो संगती एक, मुळांत आसच्यो संगती दुसऱ्यो. जायते फावटी आमी भायल्यान दिसच्या संगतीचेर आमचें गुमान व्हरता. कित्याक त्यो आमकां दोस्तात, त्यो कित्याक आसात म्हणून सवाल विचारूंक जायते फावटी वचना आमी. दाखल्याक तुमच्या जायत्यांच्या घरा फॉल्स सिलींग आसतलें न्ही गे. चिंत्या फॉल्स सिलींग आसा आनी ताच्या वयल्यान एक पायप गेला. या आदलें घर ते नळे आसात ते दिसोंक नजो म्हणून बरें करून फॉल्स सिलींग घाला आनी एक नळो फुटलो. पावस येवन आसा, एक नळो फुटलो. उदक त्या फॉल्स सिलिंगांतल्यान सकयल पडटा. आतां कितें करचें? तें उदक रावयचें जाल्यार सील घाल, हांगा बंद करचें, थंय बंद करचें, हांगा रावता उदक. हांगा बंद केलें तर आनी एक करचें येता, थंय बंद करचें मागीर येता, आनी एकल्यान उणतीन पासार जाता. येवणूच आसता.
घालें करीचे फुटल्लो नळो सारको करीचे दुसरो नळो घालीचे. भाऊन आनी भयणीनो आमी जायते पटीन जें कितें मुळावें जावन एक समस्यो आसा तो पळोवंक शकना हांव. ताचे परिणाम आमी पळोवंक शकता. देव परिणाम पळोवच्याक चड मुळावें समस्यो कित्याक म्हूण पळयता आनी तो सारको करूंक आपयता. थोडे तेंपा आदीं थोडे वर्सां आदीं म्हणयत एक भोव निराशेन बरलेलो तसलो एक तरणाटो म्हणूंक जायना सादारण एक 40-45 वर्सां प्राय असो माणेस्त आयिल्लो भोव निराशेन भरलो. जायतें काम केल्लें जायतें ताणें प्रयत्न केल्ले आतां निमाणें जैलाकेच्या स्थितीर आशिल्लो. कित्याक कोणाकी फातयो न्हू ताणें पयशे गेले तांचे थोड्यांचे काण गेले हांचे थोड्यांचे काण गेले एका बिजनेस म्हणून चिंतून तांतूं इन्वेस्ट केले चड वाड मेळटा म्हणून आनी निमाणें तांणी ताका बुडयलो. आतां हे ताचेर केस घाल नासले कितें करचें म्हूण समजनासतना भोव निराशेन भरिल्लो जीवघात करच्या स्थितीर आशिल्लो आनी कितें उलयलें आनी ताका समजना जालें ह्या समस्येंतल्यान कशें भायर येवचें की म्हणून. आनी निमाणें त्या व्यक्ती लागीं नीज जावन ह्या स्थितीक वचोंक कारण कितें म्हणून सुरवेर ताच्या जिविताच्या सुरविल्या दिसांत हांव सोदतना ताच्या जिविताक ह्या स्थितीक येवंक कारण कितें म्हणून ताका कळ्ळें. आनी ताचे उपरांत एका रितीच्या उर्बेन म्हणले बरें तो फाटीं गेलो. थोड्याच म्हयन्या आदीं फाटीं आयलो आनी म्हणालो फादर उडास आगी सादारण एक 8 वर्सां आदीं हांव आयिल्लो निराशी जावन देवा करगा म्हाका समस्या समजलो म्हजो कितें म्हणून आज हांव परत म्हजें जिवीत बांदून हाडून आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा. भाऊन आनी भयणीनो आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या वाचपांत जर तुमी आयकलें तर जाल्यार पेद्रू सरमावन दिता. ताच्या पयलें एक विचित्र घडीत घडलां. देवाळाच्या मुखार बसून आशिल्लो एकलो थोंटो पेद्रूच्या उतराक लागून उठोवन चलोवंक शकता. पेद्रूच्या उतराक म्हणच्या की जेजूच्या महिमेक लागून तो म्हणटा म्हजे लागीं रुपया आनी भांगार ना तुका दिवंक पूण जेजूच्या पवित्र नांवी हांव सांगता उठ आनी चल आनी तो मनीस उठता आनी चलता. आनी हें पळयतना सकट लोक घाबरता. अरे हें कितें जालें पेद्रू कसली कॅपॅसिटी खंय तावन आयली म्हणून ते नियाळ करतना पेद्रून दिल्लो सरमाव हो. आनी तो म्हणटा जर हें आयचें वासाप आमी आयकलें तर जाल्यार पेद्रू जायत्यो एक बदलाम घालता म्हणयत तांची सूख दाखयता. आनी तो जायते कडेन तो म्हणटा तुमी ताका पराधीन केलो. तो सांगना श्रेश्ठ याजकान पराधीन केलो या जुदासान पराधीन केलो या पिलातान ताका कुर्सार मारूंक फरमान दिलें ना तुमी ताका पराधीन केलो म्हणटा. आनी ताच्या उपरांत पिलाता उजीर तुमी ताका नाकारलो म्हणटा. पिलातान ताका सोडूंक निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसल्या ताका तुमी नाकारलो म्हणटा. कुणीगराक तुमकां सोडून दिवंक सोडून दिजें म्हणून तुमी मागलें. हर एक पटी त्या लोकांक तो तुमी केलें तांणी निजायकी कांय करूं नासलें तांच्या फुडाऱ्यांनी केल्लें. देखून पयल्या दिसा आमकां भाऊन आनी भयणीनो आमी मिसा वेळार प्रत्येक जावन आयताराच्या मिसा वेळार आमच्या फुडाऱ्या बसत मागता हांव पापा साहेब बसत मागता हांव आमच्या राजकीय मुखेल्या बसत मागता हांव. कित्याक तांणी घेतिल्ल्या निर्धारांत आमी वांटेली जाता हांव. त्या खातीर जर घरचो येजमानी एक निर्धार करता त्या निर्धाराचो परिणाम त्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचेर पडटा. त्या येजमान्यान फावो ते रितीन निर्धार करचे तर जाल्यार कुटुंबाच्या हर एकल्याचो सांगात आनी बरेपण जायचें पडटा. ह्या खातीर पेद्रू परत्यान सांगता तांणी तें केल्लें कांय व्हड न्ही तुमी येया ना सांगना तुमी नाकारलो तुमी ताका पराधीन केलो तुमी ताका विकृत केलो आनी ह्या वरवीं समजून घेया तुमी वगत रावुल्ल्यांनी तुमी कांय करूं ना जावंक पुरो. त्या दीस तुमी वगत रावल्ली सूख म्हणल्या रितीन तो तांकां चित्रीत करता आनी एक आपोवणें दिता जें कितें जेजूनी ताच्या पब्लीक जिवितांत दिल्लें आपोवणें तेंच आपोवणें जिनी बदला म्हणटा. जिनी बदला बेश्टेंच जरी हें अजाप पळोवन म्हाका अजाप जाय म्हण आशा नाकात तुमची जिनी बदला. कित्याक कोर इश्यू तुमचो कोर नीज समस्या तुमकां आनी देवा मदें वेगळासर आसा ते सांगत पडना आनी देखून तुमचें पताक रडा देवा लागीं फाटीं येया म्हणलो तसलो एक विशय तो सांगता.
आतां आमी करेजमान इतले पटी आयकलां मन बदलावण मन परिवर्तन आतां परत्यान पास्कां काळारी ಎಂತगी म्हणून तुमी सांगनाकात पळय सांगचें वचपी कित्याक केन्ना आमी देवा लागीं 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 येता आमच्या आनी देवा मोदें आसचो तो खंदक आमी भरता देवाक कितें म्हज्या जिवितांत करूंक जाय देव कितें म्हाका सांगूंक आशेता तें हांव समजूंक आशेता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यो जायत्यो संगती 99.9 संगती आमकां कश्टूंच्यो आमी वत बरी करच्यो नपयस जातात नपयस जायजेस त्यो फूड करूंक तुका एक विशेश सकत मेळटा ना तर जाल्यार त्यो संगतीच तुज्या एटेन्शनांतल्यान तुज्या गुमानांतल्यान चलतात देखून जेजून सांगलें सोदा पयलें सर्गीच्या राज आनी हेर सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो देखून हो पयलो विशय आमी नियाळ करचो दुसऱ्यान भावन आनी भयणीनो जेजू आयच्या वांजेलांत एम्माउसाच्या वाटेर शिसांक दिश्टी पडल्या उपरांत कितें जालें गे म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळ्ळें जेजू त्या एम्माउसाची येवन तांकां उरल्या शिसांक कळयतना तो तांच्या मदगात येवन पावलो आनी तांकां विवरिलें पूण ते आणखी दुबावतात कित्याक ते दोळ मुसरी या आमी जाल्यार मेल्ल्या मनशान परत्यान फाटीं येवचें आमकां आमी पळोवना पूण जेजू आयलो म्हणटाना कितले आमी भावार्थ म्हणून सांगल्यार थंय आसा म्हणटाना तांकां तें फाटीं येवंक असाध्य जालें आनी उपरांत जेजू कालें करता तांच्या मोतीक उजवाड दिता म्हणटा आईचें वाचप तांच्या मोतीक उजवाड दिता पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें समजून सुद्दां एक उजवाड दिता तो उजवाड आमकां समेस्तांक गरजेचो आमच्या जिविता विशांत तो उजवाड आमकां गरजेचो आमच्या भावार्थ विशांत तो उजवाड आमकां निजाय की भावार्थ देवाचो उजवाड म्हूण येता देवाचो प्रकाश आमकां मेळचो भावार्थ दुसरें कांय न्ही आनी हो उजवाड त्या शिसांक आपोस्तलांक जेजू दिता आमी हर एकल्यान मागोवंक फावो हो उजवाड म्हाकाय दी म्हाकाय समजून दी म्हज्या जिविताचो अर्थ म्हाका समजय पवित्र पुस्तक म्हाका तेणी जाय की अर्थ करून घेवंक तसो तीर्ल समजोवंक द कोर ऑफ इट हेल्प मी टू अंडरस्टँड आमी जायते बडी भायल्या संगतींनीच हें करता देखून हांवें विचारलें अस्तीक दाडे कितले गी म्हणून भायर दिसचे आनी आसचे दुसरे भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन आमी बक्षिनांतल्या साकरा विशीं जेजून दिवची वापार आयकल्या कोरोडांनी ताका देवें आशिल्लें आनी निमाणें ताचें लेखपाक घेतना ताका ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें आसलें सगळें विकल्यार फारीक करूंक जायना देखून ताका जैलांत घालचो म्हणून जाताना ताणें मागलें म्हाका थोडो तेंप थोडो अवकाश दी हांव भरती करता ताणें बॉक्सांनी मागूना पूण दनयान ताचें सगळें बक्षिलें भायर येताना ताचें इल्लेशें देवें आसल्याक ताका ताणें धरलो निमाणें ताचें सगळें बॉक्सांनी कॅन्सल जालें आतां जर हें सोमां वारोवन पळयलें तर जाल्यार जें बॉक्सांनी ताका मेळ्ळें तो अणभव करूंक सोकोंक ना कित्याक की म्हळ्यार ताच्या जिनी परिवर्तनेक कितें गरज आसलें ताचे कडेन नातिल्लें तो आणखी ताच्या उण्यापण ताच्या अवगुणांनी बुडिल्लो भावन आनी भयणीनो जर तुजे लागीं एक कोळसो आसा या पॉकेट आसा त्या पॉकेटीक बुराक आसा आनी त्या कोळस्यांत बुराक आसा तर जाल्यार तूं कितलेंय उदक भरू कितलेय पयशे भरू ते पास जरोवन ते खाली जावन वयताले ते खाली जाताले आनी देखून आईची दोनीय वाचपां आमकां एक उलो दितात कितें पास जरता तुज्या जिवितांत हांव कितें भायर येता तें आयडेंटिफाय कर आयडेंटिफाय द कोर इश्यूज तुज्या जिवितांत कितें निजाकी तुका देसवाट करन आसा थोडे तेंपा आदी थोडे दिसा आदी एक स्त्री आयली आनी म्हणली म्हजो पूत बरें कामार आसा पूण अनफॉर्च्युनेटली एक पयसोय उरना आतांत सगळें ब्रँडेड जायचे ब्रँडेड वस्तू जायचे सगळें ब्रँडेड आनी हॉटेलाक आमच्या बरी ऑर्डिनरी हॉटेलाक वचोंक जायना 4 स्टार 5 स्टार जाल्यार तो हॉटेलाक वचाचें जेवंक मेळचें कांय ना बिल्ल 7-8 हजार जातात कितलें गळ्ळे आनी कांय पावना ऐसो इशू तो काम ना म्हण न्ही पयशे ना म्हण न्ही ते सांबाळचे कशें म्हूण कळीत ना देवाचे आशिर्वाद ना म्हणून न्ही देवाच्या आशिर्वादांत वाडचें कशें म्हूण गोत्तुना भक्तीपूण उणें जावना आमची नोवेनां सोडोवन गेल्यात रेतीरो सोडोवन गेल्यात आमी जायते मोबायलार तें मागणें हें मागणें आयकता मागणें करता हांव समस्या कितें त्या बऱ्यापणांत वाडोवंक आमकां कळीत ना इल्लो वेळ तें करता आनी एक वेळ ताच्या सोमा ऑपोजीट करता
भाऊ आनी भयणी देवा लागीं खेळोवंक जायना, देवा लागीं खेळोवंक जायना. म्हजी तपासणी हांवें करीचे, तुजी तपासणी तुवें करीचे, आनी एकल्यान करची न्ही. खंयच्या रितीन ती देवाची सकत आनी देवाचे आशिर्वाद हांव होगडावन आसा तें हांवें नियाळ करीचे आनी तें मेंड करूंक, तें सारकें करूंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. देव आशिर्वाद दिता. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया. जेजू क्रिस्ताचें जिवन पूण न्ही मात्र ताचे पासत, तो ताचे पासत जिवन जाल्लो न्ही, आमचे पासत, आमच्या जिविताक एक अर्थ दिवचे पासत, आमच्या जिवितांत हें जीवन पूण आसा म्हण दाखोवंक न्ही, मेल्या उपरांत मात्र ह्या जिवितांत भरवशेची व्यक्ती जावन जियोंक. तर घडी भर आमचे दोळे धांपया. हांगा पास्काची वात आसा, जिवंत जेजूक रेप्रेझेंट करची. तसो उजवाड आमच्या काळजा मनांनी फांकून दी म्हण मागया. निराशेची न्ही, ते शीस निराशेन बरयलें तशें न्ही. सदांच आमचे संगी सोमी आसा आनी जर देव आमचे पक्षान आसा, आमचे विरोध कोण रावन जिखोवंक शकतलो म्हणून सांग पावलो विचारले बरी. आमच्या जिवितांत सदांच त्या सोमयाच्या पक्षान रावंक आमी प्रयत्न करया. जें कितें ताच्या विरोध आमच्या जिवितांत आसा ताचे तावन अलग जावंक ल्हान ल्हान संगती मुखांतर त्या संगतींतल्यान भायर येवंक आमकां आदार दी म्हणून त्याच सोमया लागीं मागया. आमेन. Somia tuka diu kite sao ram kani kuchi hata buta su tuka adu yekana mundo daka su kini tuja mukachi muchi jivan kilai te pavan पवित्र मारू त्राण तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारू त्राण तुझा म्हाका सांबेठो दिता स्वादीक तुझे सेवेक सोमया जावं म्हाका सोमया तुका दिव किते जावं कानी मोची हाता बुटा सुर तुका आडून येता उंडो दाका सुर देने तुझ्या मुखाची. भावां भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी आखेचे सगळ्याच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्माल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावोंक आमा सुमेस सांग तुजो आदार दे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व खाळी आनी आमी तुका वाखनूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदी करून ह्या उत्तम दिसा तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखन्नी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेनरो संवसाराचे पाप काडता. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार
उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर्व दळभार निरंतरे गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 dărbaransul servesc tu, sărcanițul. Sărghi tu ca sărghi tu ca sărvesc puracinavi e tata ca cice sărghi tu ca sărghi tu ca बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावर्त सगट परगतुया. जिजू मेलो, जिजू जीवन जाला, जिजू नव्यान येतलो. जिजू मेलो, जिजू जीवन जाला, जिजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, तुज्या साकरा पापा फ्रांसिसाची काकूळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जीवनपणासोबर वसू दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर न्हय मागता. अंकवार मोरये देवाचे मेळ संगती भगेवन झुज दिसो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा
सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. संपूर्ण जावन आमचें जिवीत सुमयान जेजूक मेसवोवचें आसलें आनी ताका साक्ष दिवचें आसलें जावच्याक अत्रेगोन ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचें दुसरें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जिवंत जेजू शिसांक परत आनी परत दिश्टीक पडोवन तांच्या भावार्थांत वाडोवंक तांकां आदार दिल्लो. आमच्या जिवितांत तो परत आनी परत येता प्रत्येक जावन सक्रामेंता मुखांतर आनी जिविताच्या हर घडयांनी तो आमचे संगी आसा. जेवणाक आपोवन घेतले आमी सुमेस्तां सुभागे. सुमया तूं म्हजे भितर येवचें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका वायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देनी बदलून पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वर उपकार. हालेलुया हालेलुया. दय करून बसा. आयचे मिसेचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदीक बाब दीप फर्नांद तशेंच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी इतल्या व्हड संख्येन हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक भक्तिकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळक जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. पास्का फेस्ता उपरांत आमी पयले फावटी सांगाता मेळचें. फेस्ताच्या आचरणाक तुमी तुमच्या फिरगेजनी आसल्यात. हांगाय सुमार 2000 लोक आसलो पास्काच्या रातीच्या मिसाक. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचें पास्काचें फेस्त आमी मागता आनी पास्काचें जागरणेचें मीस भेटयत आसतना तुमचो हर एकल्याचो बाळका जेजूच्या भक्तीक असो आमी उडास काडून तुमचे पासत मागला. तो जिवन जेजू तुमकां सदांच सांगात दिवं दी, सांबाळून दी, राखून दी म्हणून आमचें मागणें तुमचे पासत सदांच आसा. हांगासर तुमी पळयतात एक पास्काच्या वातीचें स्टँड नवेंच ह्या फावटी आमी हें पुणशेताक हाडलां. जर तुमकां कोणाकय ह्या स्टँडाच्या बाबतीन सगळो खर्च वा अर्दो खर्च दिवंक जाय जाल्यार तुमी आमकां भेटचें. येवचो आयतार पास्काचो दुसरो आयतार आमी सर्तांव जावन त्या दीस दैवीक काकुळतीचो आयतार जावन आचरण करता. दैवीक काकुळतीचें फेस्त हांगासर त्या दीस फेस्ताचे मीस सकाळींच्या 7:30 वरार आसतलें. मेची 1 तारीख तो जावन आसा येवचो ब्रेस्तार आनी त्या दिसा आमी कामेली जुजे हाचें फेस्त संभ्रमता. कामेली जुजे सर्व वावुरड्यांचो पात्रोन आनी आमकां कर्मेलितांक तशेंच तुमकांय व्हड एक संतोशाची गजाल कितें म्हळ्यार त्या दीस आमचे 13 जण तरणाटे कुशालनगरांत आसच्या कॉवेंतांत धार्मीक जिविताच्यो पयल्यो आंगवण्यो करतात. सुमार 4-5 वर्सांचे तरबेती जाल्ले उपरांत आपूण कर्मेलीत जावंक तयार आसा म्हणून तांणी घेवचो हो निर्धार आनी 3 आंगवण्यो ते करतात आनी ताचे सांगाता तांकां लोभ मेळटा आनी ते ऑफिशियल ब्रदर्स जातात. ह्या संदर्भी तांकां तुमचे नांवी आमी शुभाशय पाठयता. मुखल्या दिसांनी ते रेजर आयिल्ल्या वेळार खंडी जावन तांकां हांगासर आमी आपोवन हाडटले. पूण तुमी तांचे पासून मागोवंक जाय कित्याक ते तरणाटे मात्र न्ही हो तांचो पयलो निर्धार. ह्या निर्धारांत तांणी घटमूट उरचे खातीर तिरासाण सांबाळचे खातीर तुमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरा. दुसऱ्या दिसा म्हणजे मेच्या 2 तारखेर हांगासर व्हड दिसो संभ्रम आसा. देवाच्या दयेन आनी तुमच्या मागण्यान आनी सहकारान ह्या फावटी आमकां 6 जण याजक लाभचार आसात, 6 जण दियोकन आसात आनी तांतल्या 6 वॉर्ड हांगासर मेच्या 2 तारखेर चलता दनपारांच्या 3:30 वरार. आनी एकलीची वॉर्ड मैसूरांत आसतली, आनी एकलीची वॉर्ड कटपाडींत आसतली. तुमकां समेस्तांक हांगासर चलच्या ह्या वर्दीच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तुमी तांची पाड तापुडल्या मात्र न्ही तांचे पासून मागलां
मात न्ही तुमच्या मदल्या थोड्यांनी तांकां पोसकें घेवन आपणाचेच कुटुंबाचो याजक कशें रुपीत केलां. तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटना खंडी जावन तुमी वर्दीच्या संभ्रमाक आयल्यात जाल्यार आमचो संभ्रम आनीक दोडतो जाता. खंडी जावन हें खासगी आपोवणें म्हूण तुमी लेखतल्यात आनी ह्या वर्दीच्या संभ्रमाक येतल्यात म्हणून खंडी जावन आमी बरो वचता. आनी तो दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी अशें आसता हांगासर वर्दीचो संभ्रम आसा देखून आराधन आसचें ना आनी संजेचें मिसी आसचें ना. भोवन आनी भयणीनो, भुरग्यांक आतां रजेचे दीस, रजेर तें कॅम्प हें कॅम्प म्हणून जायत्यो संगती आसात. ताचे सांगाता आमच्या भुरग्यांक आमी साध्य जाता जाल्यार दिसपडतें मिसाक आपोवन व्हरया. रजा म्हणून 10-12 वरां म्हणसर न्हिदोंक सोडच्या की भुरग्यांक थंय हें एक भक्तीपण आमी वंपलें जाल्यार खंडी जावन हाचो फायदो आमचीं भुरगीं मात्र न्ही आमी मुखार जोडटल्या. त्या सांगाता ब्रेस्ताराचें हांगासर आज मस्त भुरगीं आसात आनी उरल्यांकी हें एक आपोवणें आमी दिता. कित्याक म्हळ्यार ब्रेस्ताराचें तुमच्या भुरग्यांक नव्यानाक आपोवन हाडा आनी तांच्या काळजांती ह्या बाळका जेजूचें देवस्थान तुमी वंपूंक आदार दिल्ले बरें जाता. आनी भुरग्यांक हांगासर आयिल्ल्या वेळार वाचप वाचूंक किर्तनां गावंक वा जर तीं म्युजिकान हेळिल्लीं आसात जाल्यार तांकां म्युजीक खेळोवंक अवकाश आसा. आनी ह्या दिशेन तुमी आमच्या कॉयर मेस्त्री सायमनाक मेळ्ळ्यात जाल्यार खंडी जावन तो तुमच्या भुरग्यांक तरबेत करतलो आनी हांगासर तांकां ह्या लितुर्जींत आनीक क्रियाळ रितीन भाग घेवंक अवकाश आसा. मात न्ही आल्तार भुरगीं जावनय वेदी सेवा करूंक तांकां अवकाश आसा. ह्या दिशेन तुमी वडिलांनी इल्लीशी काळजी घेजे म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. करिस्माच्या काळार हांगासर नोवेनाच्या पयलें आमी अपुर्बायेन कुर्साची वाट नियाळलेली आसा आनी ह्या दिशेन आमकां कॉयर मेस्त्री सायमनान तशेंच तुमच्या मदल्या जायत्यांनी नियाळ वचून आदार दिल्लो आसा. तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसा उपरांत वांच्या उंड्या आनी तणपिवनाक दान दिलां. नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन ही उडासाची काणीक स्विकार करची. लॉरेन्स लोबो निर्मार्गा, स्टेसी क्रिसेल लोबो बलमटा, केईत रेयन डिसोजा पुत्तूर. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी ह्या पुनशेतांत आनी एक संभ्रम चलयते आसा. हांवें म्हळें थोडे ब्रदर्स तांची धार्मीक आंगवण करते आसात आनी थोडे ब्रदर्स याजकी दिक्षा घेते आसात म्हूण. आनी हें तांच्या याजकी तरबेतींत विविध हंत, ऑफकोर्स याजकी दिक्षा निमाणो हंत. पूण ह्या हंतांतय पयलें मेट घेवंक आज थोडे तरणाटे तुमचे मदलेच आमचे मदें आसात. पाद्रापान येदळूच मिसाच्या प्रस्तावांत हाचो उल्लेख केल्लो आसा. हांव तांकां मुखार तांच्या आवय बापाय सांगता आपयतना आमचे कोयंतचे वडील आसात मनदीक बाब मेल्विन डिकुन्ना, तशेंच आमच्या मिसाचे याजक आसात मनदीक बाब दीप फेर्नांद. तांणी तांकां गुलोबाचो एक गुलोब दिवन तुमचे नांवी तांकां बरें मागजे. मात्र न्ही तांच्या मुखल्या ह्या निर्धारांत तांकां देव राखून दी, बाळूक जेजू आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून तुमी तांचे बसत मागजे म्हूण विनंती करता. पयलो आसा शारोन रोजारियो, गंजी मठांतचें घर, फेरार फिर्गजेसो. विल्फी आनी सुनीता रोजारियो ताची आवय आनी बापूय. शेल्डन तांचो धाकटो भाव आनी ताची आजी आसा सोफिया रोजारियो. ही बाळूक जेजूची व्हडली भक्त तिका आसा, तिणें मुखार येजे. आनी तिचे 2 जण पूत याजक जावन आसात येदळूचो. एकलो कापुचीन पाद्र्याप आसा आनी एकलो रेदमतरीस मेळाचो याजक आसा. पळया, 2 पुतांक तिणें याजक करून दिला. मात्र न्ही आतां नातवान सई म्हणटाना ताकाय मुखार वचूंक आदार दिला. तांकां तुमचे सुमेसांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. या दुसरो आसा प्रिस्टन सिक्वेरा, ओमजूर फिर्गजेसो. पॉल आनी लाविना लता सिक्वेरा ताची आवय आनी बापूय. आनी तो एकलोच पूत. ताचे आवय बाबे फाल्यां येतात, कित्याक म्हळ्यार फाल्यां ती सांगाता तांच्या मुखल्या तरबेतेक ते वेतात.
एकलोच पूत तरी ताका याजकी सेवेक धाडूंक ताच्या आवय बापायनी वर्ते म्हूण दाखयलां वडेक आदर्श आमकां सगळ्यांक. आनी एकलो आसा एस्टन प्रज्वल क्रास्ता, फजीर फिर्गजेसो, जॉसी आनी प्रिसिल्ला क्रास्ता ताची मम्मी डॅडी, आनी तांची भयण आसा जेस्विटा. आनी हो जॉसी फादर दीप असो क्लासमेट, ती फाल्यां हांगासर आसतली. आनी ओट्टुगो ह्या पोटी आमकां 13 जाणां भुरगे येवचार आसात. तांतलो येदळूच एकलो ताच्या तरबेती गेला. आतां हे फाल्यां वेतात. अशें मंगळूरतावन सुमार 8 जण येवची साध्यता आसा. पूण आमचे लागीं आनीक जागो आसा. तुमी ताळयो पेटल्यार मात्र पावना. तुमचे मदल्या वा तुमकां वळखीच्या भुरग्यांक आमकां दाखोवन दिया. खंडी जावन आमकां याजकाची गरज आसा. मात्र न्ही तुमकांय हांगासर ह्या पुणशेताक येतना बरी सेवा मेळची जाल्यार खंडी जावन याजकांची गरज आसा. आनी ह्या दिशेन आमचे याजक प्रत्येक जावन फादर विल्सन थावरो आनी फादर रायन पिंटो खळमीत नासतना वावर करते आसात. खळमीत नासतना वावर करते आसात. तांकां दोन घट्ट ताळयो दिवया पळय. वय तांणी गरी घालतना जायत्यो मासल्यो तांच्या गरयेक शिरको दी म्हणून आमची मागणी. भोवन निबडिनो, हो पास्काचो काळ संतोसाचो संभ्रमाचो काळ. पूण ह्या संतोसामदीं एक दुखाची गजाल आमच्या कानाक आपटली. ती जावन आसा आमच्या पापा साहेबाचें मरण. परच्या पास्काच्या सोमारा दीस सकाळीं 7:35 तो रोमाच्या वेळार म्हणजे हांगाच्या 11:05 तो अंतरलो. आनी ताच्या मरणाची रीत ह्याच सोनवारा दीस रोमान चलतली. थंयच्या 10 वरार म्हणजे हांगाच्या 1.5 वरार तुमकां समेस्तांक युट्यूबार टीव्हीर हाचो पळोवंक अवकाश मेळटलो. ताच्या मरणाच्या रितींत आमी सगळ्यांनी भाग घेवचें. आनी आज पुणशेतांत आमी भेटयलेलीं हर एक मिसां ताच्या आत्म्याक शांती मागून भेटयलेलीं जावन आसात. मात्र न्ही सांजेर 6 वरांचें मीस जाल्लेंच आमी भायर पुणशेतार पेटलेल्यो वाती घेवन तेर्साचें भक्तीपण आदारतले हांव ताच्या आत्म्याक शांती मागून. जर तुमकां पावट मेळटा तुमी ह्या भक्तीपणांत भाग घेवचें. एक दोनूच विशय पाप साहेबा विशीं हांव सांगूंक आशेता. पाप साहेबाक आनी आमच्या भारताक कसलो एक संबंद घे म्हूण. पळया, आमच्या पापा साहेबान आमकां भारताक 4 जाणांक सांत आनी सांतीण म्हूण पासारला. तांतलो एकलो कुरियाकोस एलायस चावरा आनी दुसरी युफ्रेजिया इल्युतिंगळ आनी आमच्या गांवांतच एक पुणशेत आसा मुडी पोंतू आनी सांजुजे वास आनी अकरेक मारिया त्रेसिया. ही 6 जाणां भारतांत जल्मून वाडल्लीं. तांकां सांत आनी सांतीण म्हूण पासारलेलें. हांचे सांगाता मदर तेरेसा, कोलकाताची मदर तेरेसा, तिकाय सांतीण म्हूण पासारलेलें. अशें 5 जाणां. आनी एकलो आसा तो तमिळनाडूचो. तो जावन आसा देवसहायम पिल्ले. हो हिंदू जावन आशिल्लो, क्रिस्तांव जावन कन्वर्टर जालो आनी हो भारताचो पयलो लायक. अशें 6 जाणां सांत आनी सांतिणीक आमच्या पाप साहेबान आमकां दिल्लें आसा. मात्र न्ही आमच्या पाप साहेब तो नेमक जाल्ल्या वेळार ताका सगळ्या संवसाराची विशय कळना. त्या देखून ताका आदार दिवचे खातीर ताणें 5 जाणां कार्डिनलांक विंचल्लें आनी त्या कार्डिनलांक कावन्सील ऑफ कार्डिनल्स म्हणून. आनी ह्या संवसाराच्या 5 कोनशातावन तांकां विंचल्लें. आनी तांतलो एकलो आसलो आमच्याच मुंबयचो आदलो आर्चबिस्प ऑजवर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस. हें आनी एक आमकां ताणें दिल्लें भाग. ताचे उपरांत पोरचे पोरू केरळाच्या एका याजकाक ताणें कार्डिनल जावन नेमलें. ताची प्राय जावन आसा 50 ताचें नांव फादर जॉर्ज जेकब कोवकाड. सडावत जावन कार्डिनल जावन विंचचें बिस्पांक. पूण हो याजक जावन आसतनाच ताका कार्डिनल जावन विंचला. मात्र न्ही ताका वातिकनाच्या अंतरधर्मी संवाद ह्या डिकास्ट्रीचो प्रिफेक्ट जावनय नेमला. हें आनी एक आमच्या पापान आमकां दिल्लें व्हडलें बेसांव. आनी 2 फावटी आमचो प्रधानमंत्री रोमाक गेल्ल्या वेळार पाप साहेबाक भारताक येवंक ताणें आपोवणें दिल्लें आनी पाप साहेबाची वर्ती आशा आसली भारताक येवंक.
पूण आमचो केंद्र सरकाराचो एक मंत्री जॉर्ज कुरियन ताणें सांगलेलें आसा की हे जुबलेवाचें वर्स जाल्ल्यान पापा वातिकनांत मस्त बिजी आसल्यान विविध कारणाक लागून येवच्या वर्सा पाप साहेबान भारताक येवचें प्लॅन केल्लें म्हूण पूण हें प्लॅन पाप साहेबाचें आदुरेंच उरलें आनी हांगा भारताक येवच्या पयलें तो देवा सरशी पयन करून गेलो म्हणून दिल्लीचो आर्चबिस्पो अनिल कुट्टो म्हणा लागलो. पाप साहेबान चिंतले बरी गांवाक येवंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो एक राष्ट्राचो वातिकन राष्ट्राचो मुखेली म्हणटाना जायते प्रोटोकॉल्स पाळूंक आसात, जायत्यो रिती रिवाजी आसात, सेक्युरिटी आसा, अशें म्हणटाना जायती वेवस्था आसा आनी ह्या सर्व कारणां लागून ताका हांगासर येवंक जावना. आर्चबिस्प अनिल कुट्टो म्हणटा ताका हांगासर येवंक जायना जाल्यारय देवान ताचें बागेल उक्तें केलें आनी थंय तावन आमकां तो बेसांवां मागोवन धाडटलो म्हूण. निजाकी ही एक वर्ती दादोसकायेची गजाल आमकां एक मजतदार सर्गी फावो जाला. ह्या संदर्भी तुमचे सुमेस्तांचे नांवी, ह्या पुणशेताचे नांवी आनी सर्व कर्मेलिताच्या नांवी आमी पापा साहेबाक हांगासर श्रद्धांजली भेटोवंक आशेतांव. पयलें आमच्या कोविंताचो वडील मानादेक बाब मेल्विन डिकुन्ना, त्या उपरांत कोविंताचो सहाय्यक वडील तशेंच आयच्या मिसाचे याजक मानादेक बाब दीप फेर्नांड आनी तुमचे मदें थोड्यांक विंचलेलें आसा बाब विल्सन, तांकां हांगासर धाडटलो. तुमी मुखार येवन ह्या पाप साहेबाच्या त्या तस्विरे मुखार फुलां अर्पून तांकां आमच्या सुमेसाचो मान पाटयचें म्हणून हांव आशेतां. सगळां आमी उबे रावया. एक घडी बरो मौन सांबाळया आनी पाप साहेबाच्या आत्म्याक सासनीक शांती मागया. सांगत आमी म्हणया सासनसो विशय दितका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंको दी समाधानीन विशय घेवन दी. आमेन. नवेना खातीर दिंबी म्हणया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्तरी म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमचे त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक जावन जिवितांत निराशी जाल्ल्यांक, जिविताची दिशा कळनासतना भोंवतान दंडळून आसच्यांक, विविध रितीच्या गरजांक संपडोवन विचलीत जाल्ल्यां पासून प्रत्येक जावन बरें काम नासतना, तशेंच काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे नासतना ह्या हेर समस्यांक लागून कश्टतल्यांक, परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडां पासत, कुटुंबांत आसच्या स्वरुपीदेस्तां पासत, तशेंच प्रत्येक जावन आज आनी फाल्यां आमच्या कर्मेलीत वर्दीक भितर सरच्या ह्या तरणाट्यां पासत आनी तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत प्रत्येक जाणाच्या आवय बापाय पासत
तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया आनी सांगता म्हणया ए भगवंतू जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजापेदारान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्या तसलें घडीत वळखून घेवन 3 फावटी हो मिस्तेर मे प्रगटयान देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयल्या सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगता म्हणया ये बो उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यां जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू बाळका आमची बेसांगर आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगर आयक आमची मागणी. मागानी तुमी घेतल्या बासयले सोम्या तुवें घेवन आयली रित्या. धाड आमकां तुजे कृपे सोबे. जेजू बाळका आमचे बेसांगर आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमची बेसांगर आयक आमची मागणी. मुखार पुत्रा सुवे आमकां आशिर्वाद आमकां